गोराण्यांत तो जल्माक आयलो. व्हडले कुडयेचो जाल्ल्यान आवय बापायन ताका घरा बरें शिकोवण दिल्या उपरांत पॅरीस विद्यापिठांत पाठोवन दिलो. थंय ताका लॉयलाचो इनास मेळ्ळो. आनी आख्खो संवसार जोडून तुजो आत्मो इबाडलोय जाल्यार तुका कित्याक उपकारोत? ही उतरां परत परत फ्रांसीस शावेराच्या कानार सादयली. आनी फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदल्लें आनी जेजूचो उर्बेवंत सैनीक जालो. मायाचे सोवेर 1542 वर्सा तो गोंयांत पावलो. आपल्या हातांत धाकटुली गांठ घेवन रस्त्या वेल्यान भोंवतालो आनी भुरग्यांक एकठांय करून तो तांकां इगोर्जेंत व्हरतालो आनी व्हडा मोगान तो तांकां भावार्थाची शिकवण दितालो. 1545 वर्सा तो सिलावाक गेलो. उपरांत मालाका, जापानाक आनी शेवटी चायना लिपचोरयेन वेताना डिसेंबराचे 3 तारखेर 1552 वर्सा 46 वर्साचे पिरायेर तो सोंपलो. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या वर्साचो आमचो गोवडीक विशय आमचे शिराव. एमाऊस वाटेर आसतल्या शिसांनी आमचे शिराव सोमया ह्या उतरांनी दिल्ल्या आमंत्रणाक पाडो दिवन जेजू तांचेशी रावलो. देवाच्या उतराचे मोडणे उद्देशी तांची काळजां आनी दांपलोले दोळे उक्ते जालेत. शेकी ते जेजूक ओळखूंक पावले. जेजून तांच्या जिवितांत बरवशाचे किर्ण उत्पन्न केले, जाचे उद्देशी तांचो बरवसो नवसरलो आनी तांची काळजां पूर्णपणाचे जिवीत जिवंक ताणेल्ली ती शार्ती पावली. तांचे मदलो कोडसल्लोलो जेजू उंड्याचे मोडणेंत आयज आजीर आसा. तर ह्या वेळार जेजू हे पवित्र मिसा भेटींत आमकांय अणभवूंक मेळटलो. तर आमची काळजां मनां तयार करून खुशालकायेन यादनिकांक येवकार दिवंक गीत गावया, जेरुसल्याक या. Paula
Sorgadonito povitra amco ama soglianzo dira shira Sorgadonito povitra amco ama soglianzo dira सगळीं बसुया. ह्या वेळार आमचो आर्चबिस्प फिलीप नेरी फेरांव बिस्मांक, यादनिकांक, मोटवाश्यांक आनी आमा सोमेस्तांक येवकार दितलो. Moshea प्रितीच्या भावां भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक देव बरो दीस दिवं. 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन भाग्योंत फ्रांसीस शावियराची दोबाशीक परबेच्या समारोहान वांटो घेवंक हांगा आमी जमा जाल्या. पयले सुवातेर आमी देवाक खोतखोतीत आर्गां दिता. ताणें आमकां ह्या वर्सा हें नोवेन आनी परब सदांच्या दोबाज्यान करूंक फावो केलें देखून. गेल्ल्या वर्सा आमी जाणो हे मारेकार महामारीक लागून आमच्यान आदले भाशेन हो समारोह करूंक जावंक ना. ह्या उपकारा पासत देवाक दिन वाचतना ताचे लागीं प्रार्थून मागुया. भाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे मोजतीन आमचेर येवंक शकतात तसल्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण. खेरीत भाशेन ओमिक्रॉन कोविडाचो हो नवो प्रकार आमचे मदें पसरत म्हूण आनी आदले परस अदीक आमचे मदें निसंटण जायत म्हूण विरांत कशी आयल्या ती पयस कर म्हूण भाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे विनवणेन देवा लागीं ह्या मिसान खोतखोत्यान आमी मागुया. भाग्योंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन एकचार सोबागेलीपण मिसांव जियोंक आमचेशीं राव सोमया. ह्या विशया वेल्यान ह्या 9 दिसांनी आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या बाजूंचेर देवाच्या उतराचो उजवाड आमी सोदल्या उपरांत आतां ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. सगल्यांक तुमकां आमचो मायेमोगाचो आनी उनुनीत येवकार. आमी खेरीत भाशेन येवकार दिता
आयच्या दोबाजाच्या येजमानांक भोव श्रेष्ठ आलेशू दियस ह्या पोर्ट ब्लेराच्या एमेरिटूस बिस्पाक आमच्या उल्याक कान दिवन ह्या मिसाची येजमानकी चलोवंक आनी आमकां देवाचें उतर परगटूंक तो तयार जालो देखून आमी ताका काळजान तान दिन वाचतांव. ताची ओळख करून दिवची गरज ना अशें म्हाका दिसता. गांवान कालांगूटचो आनी आमचे पिलार संस्थेचो वांगडी तो 34 वर्सां भर अंदमान आनी निकोबार आयलँड्स हातून बेसपणाची सेवा केल्या उपरांत आतां तो गोंया ताका फावो आसलेलो विसो घेवंक आयला. ताचे बरोबर आमचे मदें आसा आनीक एक गोंयकार बिस्प भोव श्रेष्ठ ऑल्वीन बारेटो, आमच्या शेजारच्या सिंधुदुर्ग दियोसेजीचो गवळी बाप आनी शेवलेचो पूत. ताकाय आमचे मदें आमी उनुनीत येवकार दितांव. तेच परी हांगा आसलेल्या सगल्या याज्ञिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक आनी तुमा सोमेस्तांक, गोंया भायल्या आनी संवसारांतल्या चारूय कोनशांतल्यान आयलेल्यांक आनी खेरीत भाशेन सिंधुदुर्ग, बेलगांव आनी कोल्हापूर वाठारांतल्या चलून आयलेल्या सगल्या यात्रेकार भावां भयणींक आमचो गरम येवकार. खेरीत भाशेन सगल्या सरकारी तशें नागरिकी अधिकाऱ्यांक आमी खेरीत येवकार दितांव. सगल्यांचेर तुमचेर भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. My dear brothers and sisters, it is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you. After a 9-day-long spiritual preparation, we have come together to celebrate the feast of St. Francis Xavier with our usual devotion and joy. We thank the good Lord for enabling us to hold this feast with our traditional solemnity, especially since we could not have it in this manner last year owing to the still prevalent COVID-19 pandemic. A cordial welcome to all of you, very especially to our dear friend, Most Reverend Aleshu Diaz, the Bishop Emeritus of Port Blair, who will preside over this solemn celebration and proclaim the word of God to us. Hailing from the village of Kalangut, and after having worked indefatigably for 34 years as a missionary bishop, he is now back in our midst to take a well-deserved rest. Bishop Aleshu, we are indeed happy to have you as the main celebrant today. We extend a warm welcome also to another son of Goa from Seoli, who is now serving as the bishop of our neighboring diocese of Sindhudurg, Most Reverend Alvin Barreto, who incidentally has also been my classmate during my seminary days. A hearty welcome to you, Bishop Alvin. We welcome also all the priests, religious and laity of this archdiocese, as well as all government and civic authorities present here, as well as all the other pilgrims who have gathered here from other parts of India and indeed from the rest of the world. A loving and a special welcome to all those who have come on a walking pilgrimage from Sindhudurg, Belgaum and Kolhapur, not to speak from different parts of Goa. We are indeed happy to have you, and we invoke God's abundant blessings upon all of you. Without more ado,
I now invite Bishop Aleshu to lead us in the solemn liturgy of today. Sogli ubirawia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणींनो, तुमकां हांगासर हे परबेक हाजीर जालेले पळोवन म्हाका खूब खोशालकाय भोगता. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेचो यजमान कसो हांव तुमचो स्वागत करता. खेरीत भाशेन आमी ही परब समारंभताना देवा लागीं एक खेरीत देणें मागुया. जें देणें देवान, जी कृपा देवान आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराक दिलेली. आनी ही कृपा म्हणल्यार ताचें कन्वर्शन. कन्वर्शन म्हणजे एक धर्म सोडून दुसरो धर्म धरप न्हय. कन्वर्शन म्हणजे तेचें वांकडें जिवीत आसलें तें सोडून ताणें नीट मार्गार चलूंक सुरू केलेलें. ती कृपा ती आमकां सगल्यांक गरजेची म्हूण सांगची गरज ना. तर पयले सुवातेर ही कृपा आमी देवा लागीं मागुया, आमचे पासत आनी सगल्या आमच्या भावां भयणी पासत. इतलें म्हणल्या उपरांत दोन चिंतनां हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. गरज आमी जाण जावंक आमच्या पाप साहेबान फ्रांसीस हाणें एक खेरीत परिशोध सभा घडोवन हाडल्या. ही परिशोध सभा खऱ्यांनीच खेरीत जावन आसा. ती न्हयच फकत रोमांक पूण आख्या संवसाराक दर एके दिवसेजीन चलतली. आमचे दिवसेजीन गोंयां आमच्या पात्रियार्क साहेबान गेल्या म्हयन्याचे 17वेर तिका सुरवात दिला. आनी पाप साहेब हे परिशदी वरवीं आमकां उगडास करूंक सोदता. आमी सगळे बरोबर वाटसूर म्हणून आमी वाट चलता. आनी ही वाट चलता आसतना आमचे मदें एकचार आनी सहभागिलीपण आसूंक जाय हें आमकां आमचो पाप साहेब सांगता. आनी तेन्नाच आमच्यान बरे भाशेन फावो ते भाशेन आमचें कार्य, आमचें मिशन पुरें करूंक जातलें. तर हें आमी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमचे मोतीन दवरुया. तेच भाशेन आमच्या पात्रियार्क साहेबान आपली गोल्डीक चीट बरोवन आमकां उगडास केला. एमाऊसच्या दोगां शिसांची उतरां घेवन ताणें आमकां सांगलां, जशें पळय त्या शिसांनी जेजूक म्हणलेलें, सोम्या तूं आमचे बरोबर राव, वचूं नाकाय, आतां रात जायत येता. आमचे पात्रियार्क साहेब आमकां उगडास कोत्ता. आमच्या जिवितांत जायते फावट रात जालेली आसता आनी ह्या वेळार आमी उलो मारूंक जाय आमच्या जेजूक, तो आमचे बरोबर रावूंक. आनी तो आमचे बरोबर आसत जाल्यार आमी जाणाव आमचेर कसलींच विघ्नां उठलीं जाल्यार
आमी जोयती भोंवत जातले हांव तर ही दोन चिंतनां हांव तुमचे मोतींत घालतां आनी शेवटी ह्या मिसाक सुरवात दिता आसतना मुखेल यादनीक कसो तुमचे लागीं प्रार्थना म्हजे पासत मागणें करूंक फावो ते पुरी हे पवित्र मीस हांवें भेटूंक आनी आमी भेटूंक ह्या वरवीं आमकां देवाची कृपा उपोट मेळूं ह्यो चिंतना मोतीन धरून आतां आमी आमकांच तयार करुया हे मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर इल्लोसो वेळ उगीच रावया देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी काळजांतान दूख धरून आमी देवा लागीं बोगसोणें मागुया आनी कृपा मागुया फावो ते पोरी देवाक जाय ते भाशेन हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवच्याक काळजांतान पातकांची दूख धरून सगळीं आतां बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भागीवत सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
सोम्या देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची कापूट करून तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे Mój molewa, sorgi, ani szantyta czajszta sonsari. Mój molewa, sorgi, ani szantyta czajszta sonsari. Kitя повітать м'я त्या повітрят м'я Дев сангати папачі мой мін Ісу Христа. Папачі мой мен Jesús Cristo Eklosу повіт, eklosу eşostu, eklosу pormeşvu. Eklosu por me Eklosу povit, eklosu eşostu, eklosu pormeşvu. Mój molewa, sorgi, ani szantyta czajszta sonsari. Mój molewa, sorgi, ani szantyta czajszta sonsari. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत तुवें भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावाड दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राज करता देवा सासणाच्या सासणांक. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जेरेमियास प्रवाद्याचे आपोवणे आयकतल्या. सुरवेस्पूर आपलो हात विस्तारता आनी जेरेमियासाच्या तोंडाक लावन म्हणटा, म्हजी उतरां हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यात. दुसऱ्या वाचपांत क्रिस्ताचो कूट जो लोकांक उक्तो केल्लो तोच देवाचो आत्मो शिसांनी आनी प्रवाद्यांनी उगडापो केलो म्हूण भाग्यवंत पावलू एफेसकारांक बरोवन कोडीत करता. शुभ वर्तमानांत 72 जाणांक धाडटना जेजू उगडास करता. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. तर आमी पिकाच्या दोनया सोवे वावराडी धाड म्हूण मागूंक निबेल गरजेचें. हो वाचपांचो सार मनान दवरून चितान देवाचें उतर आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसफ्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो.
हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें ताका सांग. ताका भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें आसा, हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें. Soglia sonsarat oza, shufortoma porcote cora. Soglia sonsarat moza, suportoman porgul cora. Somes locano devak vakada, sorvoi porsano javignan vadat. Soglia sonsarat moza, suportoman porgul cora. Oțol mogaci, taci tircuși, doialanțu tiu, sasnac visvași. Soglia sonsarat moza, suportoman porgul cora. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुण्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातोलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाचशात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजतां तें तुमकां कळून येतलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकांच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागिवोन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यांत आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचे पदवेचे करणेन म्हाका फावो केल्ल्या कुरपेच्या देण्यान ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्यावून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत
परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर्व रचणारा देवान हो गूट काळांच्या अरंबाक थावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गींच्या पोरदानाक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोवें देवान सासनाक थावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सोवें ताचेर भावार्थ दवरून देवाची विस्वासान लागीं सोरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतर हें सगळीं उबी रावुया. आनी सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोया आनी सदां काळ संवसार सोंपा पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुटी वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच उडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन
तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घोराघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय दोंगरांत भितर सरशात आनी तीं तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी तीं तुमकां येवकार दिना जाल्यात रस्त्याचेर वचून म्हणात आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक ओदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां जेजून म्हणलें ए कोराजीन तुजें कोटा ए बेतसायदा तुजें कोटा तो तुमचे मदें केल्ल्यान तीं विस्मितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबळ्याचो साकटो घालून आनी गोबरांत बसून तेन्नाचे तेन्ना तीं प्राचीत करतलीं आसलीं जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांत तुमचे इतली खोराय जावची ना आनी एक केफारनांवां तूं वयर स्वर्गा पर्यान पावतलोय म्हूण रावताय कितें येमकोण पर्यान तूं सोकला शेवटितलोय तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें उबींच रावया बुक ऑफ गॉस्पल्स वो शुभ वर्तमानाचें पुस्तक जेजूचे खेरीत आजीरपण कुणायता ह्या वेळार हेंच पुस्तक घेवन बिस्प साहेब आपूण उमो घेतलो आनी उपरांत आमकां आशिर्वाद दितलो म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो आयज भागिवंत फ्रांसीस शावियराची परब आमी समोरता आनी तुमचे बरोबर हो नियाळ सुरू करता आसतना म्हाका आमचे भागिवंत मादर तेरेसाचो आनी तिच्या उतरांचो उगडास येता तुमकां घोडये आत्मेच दिसत सांफ्रास्काची परब आनी बिस्म साहेब खबर सांगता भागिवंत मादर तेरेसाची वय तुमकां उगडास आसतलो मादर तेरेसान एक पावट न्हय पूण जायते पावट ही उतरां म्हणलेलीं पीपल आर हंग्रियर फॉर लव दॅन फॉर ब्रेड लोकांक अदीक भूक लागल्या मोगाची जेवणाची खाणाची इतली न्हय वय जायते पावट मादर तेरेसा ही उतरां म्हणटाली पूण आयज हांव हीच उतरां घेवन तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां आयज
संवसार भुकेला तानेला जेजूक आनी ताचे शिकवणेक जायते फावट आमी देवाक फाट कोत्ता आमी काळोखान कशें चलता खरें म्हणल्यार नोकळो आसतना देवाक जेजूक ताचे शिकवणेक आमी सोदता पूण आमीच नोकळो कितें सोदता आनी खंय वेतले हांव पळयतें खऱ्यांनीच जायते फावट अशें घडटा कुड्डे मनीस चलतात बाबडे खंय वेतात तांकां खबर ना पडत तांकां खबर ना पूण ते चलतात तेच भाशेन जायते फावट आमी जाता दोळे आसुनूय आमी कुड्डे कशे चलोंक लागता आनी जियोंक लागता त्या वेळार गरज आमी आमकांच उगडास करूंक आमी कुड्डे कशे जाल्या कित्याक आमी देवाक फाट केल्या जेजूक आमी आमच्या जिवितांत घेवंक ना ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलूंक ना ताच पासत आमी कुड्डे कशे जियेता हें हांव म्हणटा कित्याक म्हजे परस अदीक बरें तुमी जाणात आमच्या संवसारांत कितलें वायट आसा चोरयो नागोवण्यो जोगणी झुजां तोरे तोरेचे वायट फोटी आनी सांगोंक दूख लागता आमच्या माणकुल्या गोंयांत पासून असल्यो वस्तू घडटात काय बरें आमचें गोंय बरे भाशेन आमच्यान आनी आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी तें सांबाळूंक जाय आसलें पूण जायते फावट आमी तें करिना आनी आयज हांव आमच्या अधिकाऱ्यां लागीं खेरीत भाशेन ही विनवणी करता दोळे उक्ते दवरात दुडवांचेर आस दवरिनाकात देवान तुमकां विंचून काडल्यात पोरजे वरवीं ते पोरजेची सेवा करूंक आपली बोल्सां भरूंक न्हय पूण आपली अंतस्करणां नितळ दवरून ते पोरजेची सेवा करूंक जिणें तुमकां विंचून काडल्यात हो म्हजो उलो आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक प्रितीच्या भावां भयणीनो जायते फावट आमी चुकता आमचो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर ताची परब आमी आयज दोबाज्यान समोर रमता तोय चुकलो बाबडो हुशार भुरगो एकमतीन पारिजाक शिकता आसतना व्हड व्हड चिंतना ताचे मतींत हांव व्हड जातलो संवसाराचो लोक सगळो म्हाका वळखतलो म्हज्या लागीं जायते दुडू पयशे आसतले म्हजें नांव सगळ्याक फांकारतलें इतलेंच तो चिंतालो आनी तो समजतालो ताच्या जिविताचें स्वपन इतलेंच म्हणून त्या वेळार देवाचो बोडवो कसो ताचो सांगाती लोयोलाचो इनास ताचे बरोबर शिकूंक पारिजाक आयलो आनी ताणें ह्या आपल्या सांगात्याक पळयलो ताचें चिंतप फकत संवसारी चिंतप दुसरें आनीक कांयच ना कसल्योच भागिवंतपणाच्यो खबरो
इनास ताका सांगतालो तेन्ना तो ताच्यो खेबाडो कोत्तालो, फोकाणां कोत्तालो आनी ताका म्हणटालो हें कितें सांगताय तूं आमकां. पूण आमी जाणाव बोगोर बोगोर लॉयलाच्या इनासान फ्रांसिस्काच्या कानाचेर आनी ताच्या काळजाचेर बायबलीची शुभ वर्तमानाची जेजूची उतरां सादायलीं. जेजू म्हणटा आनी मातेवसाच्या 16व्या आवेस्वरान आमकां उतरां जेजूची मेळटात. What does it profit a man if he gains the whole world and finally suffers the loss of his soul? ही जेजूची उतरां इनास बोगोर बोगोर फ्रांसिस्काच्या कानार घालतालो, कित्याक ताणें पळयलेलें फ्रांसिस्काचें जिवीत फकत संवसारी चिंतनांनी भरलेलें म्हणून. फ्रांसिस्क इनासाची फोकाणां कोत्तालो, पूण आमी जाणो देवाचें उतर एब्रेवांक बरयलेले चिटीन आमी वाचतां, देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट. ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस ओदीक रोंबता. जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात, थंय पर्यान तें देवाचें उतर रिगूंक पावता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो अशेंच घडलें. फ्रांसिस्क फोकाणां करतालो इनासाची, पूण देवाच्या उतराची फोकाणां करूंक जायना. देवाचें उतर तोर साद कशी फ्रांसिस्काच्या काळजान भितर सोडली आनी ताचें सगळें जिवीत बदल्लें. ताची स्वप्नां दुसरीच जालीं आनी उपरांत ताका फकत एक स्वपन आसलें आनी तें स्वपन म्हळ्यार जेजूचें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगटूंक. आनी हेंच करूच्याक फ्रांसिस्क आपल्या गोरच्यांक सोडून, आपलो देश सोडून पुर्तुगेज तारवांचेर उदेंतेक आयलो. आनी ताणें आमच्या पुर्वजांक आनी मुखार जपानांक पासून वचून ताणें जेजूचें शुभ वर्तमान परगटलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर एक इल्लोसो विचार हांव आमचे मुखार दवरूंक सोदतां. Do we give the word of God a chance to change us? Do we give a chance? वाचता आमी देवाचें उतर, नियाळटा ताचेर. आयज काल पळयता आमी जायते जाण वचत थंयसर दिश्टी पडटात हातांत मोबायल घेवन. कितें कोत्तात, कितें आयकतात, कोणा कडेन उलयतात देवूच जाणा. पूण मोबायलाचेर वेळ सारता तातलो थोडोसो वेळ बायबल वाचून आमी जर वेळ सारलोलो, देवाच्या उतराचेर जर तर आमी नियाळ केलोलो, आमचें जिवीत दुसरेंच जावपाचें. आमचीं स्वप्नां दुसरींच जावपाची. जशें परी फ्रांसिस्काचें जिवीत बदल्लें तशें आमचेंय जिवीत बदलतलें. पूण परतून म्हणटा, डू वी गिव द वर्ड ऑफ गॉड अ चान्स. कालपूर म्हाका कोणें एक क्लिप धाडलें. कसलें क्लिप? हो मनीस कायशावांतलो भायर सोदता. मेलोलो मनीस कायशावांतलो भायर सोदता आनीक लागीं आसलेले मनीस जे ताका पुरूंक वेतालेत ताका सांगता मातशे रावात.
हांव म्हजो मोबायल व्हरोंक विसरला. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावट असलें जाता आमचें जिवीत. आनी त्या खातीर आयज फ्रांसिस्काच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमचेच लागीं विचारुया. देवाचें उतर आमी वाचता, आमच्या भुरग्यांक वाचूंक लायता, तांकां समजायता वो तांकां आपले वाटेन चलूंक आमी सोडल्यान जायत. हांव म्हणटालो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें जिवीत बदल्लें देवाच्या उतराक लागून आनी ताची संवसारी स्वप्नां आतां कबार जालीं आनी पावलू भाशेन तो जालो. ताचें एकूच चिंतप, एकूच सपन म्हणल्यार कशें परी हांव जेजूचें शुभ वर्तमान सगल्यांक परगडटलो. अशें बरयल्लें आसा. तो आपल्या वडिलाक लॉयोलाच्या इनासाक चीट बरोवन सांगतालो. हांगासर लोकांक पळयतच कशें परी लोक देवाच्या उतराक आशेता, भुकेता आनी तानेता. तें चिंतल्यार म्हाका दिसता परतून युरोपाक येवन हांव सगळ्या युरोपाक भोंवन हांवें बोब बांदलेली जाल्यार पिश्या भाशेन सांगून की तुमचें हें सगळें शिकप सोडात तुमी आनी येयात आनी जेजूचें शुभ वर्तमान परगट करात. लोक आशेता, भुकेता आनी तानेता. हे भाशेन फ्रांसिस्काचें जिवीत बदल्लें. जशें परी भाग्यवंत पावलूचें जिवीत बदल्लेलें. आमी जाणां भाग्यवंत पावलू पयलो सावलू आसलो. क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, तांकां मारतालो जिवेशी. पूण एक फावट जेजू ताच्या काळजान भितर सरलो. ताचें जिवीत सगळेंच बदल्लें. आनी तुमकां उगडास आसतलो जायते फावट आमी हीं उतरां भाग्यवंत पावलूचीं आयकल्या. नाव दॅट आय नो जीसस everything seems to be rubbish. Everything seems to be rubbish. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमचेच वयर कितें म्हणटले? मुखार हांव म्हणटा भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची स्वप्नां दुसरी जालीं. ताचें एकूच सपन आतां जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक. आनी मुखार हांव म्हणटा ताचीं स्वप्नां आतां ताचें हुस्कें जालें. हुस्कें, ताचो हुस्को कशें परी हांव करतलो. तशें तोच म्हणटालो पिसो कसो बोब मारूंक हांव तयार आसां. लोकांक सांगूंक जेजूचें शुभ वर्तमान आमी परगटूंक जाय म्हणून. आमच्या पुर्वजांनी आमकां एक बरें दुलपद घडोवन दवरलां. तुमी जायतीं जाणां आसतलीं. आवय मायाचो म्हयनो पावलो माथ्यार. कितें करचें कांयच समजना. जोड बांदूंक जाय, घर शिवोंक जाय, कितें करचें कांयच समजना. हे आमच्या पुर्वजांनी हें दुलपद आमकां घडोवन दवरलेलें आसा. हातून हुस्को दिश्टी पडटा. हे ओस्तोरेक, हे आवयक हुस्को जाला. पावस येतलो, घरान सगळें निसणसाण जातलें, जोड बांदूंक जाय, घर शिवूंक जाय, कितें करचें कांयच समजना. आनी असो हुस्को जातूच आमी काम करूंक लागता. कितें तरी काम करूंक लागता, जोड बांदूंक लागता, घर शिवूंक लागता. असलोच भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचो हुस्को जालो. आनी त्या खातीर तो उदेंतेक चायनाच्या दारवंट्या पासून पावलो आनी थंयसरूच बाबडो मेलो. हें सगळें कित्याक? कित्याक ताची स्वप्नां दुसरीं जालीं, ताचे हुस्के दुसरे जालेत.
आनी कसलेंच दूख सोसूंक तो फाटी सरोना जालो. त्या तेंपार कसल्यो तांच्यो वियाजी आसल्यो, कसलीं तारवां आसलीं, देवूच जाणा. मोगाच्या भाव भयणींनो, अंदमान निकोबार जुंव्याचेर तुमकां आमच्या बिस्म साहेबान सांगलां तशें 30 आनी 4 वर्सां बिस्म कसो हांव वावुरलो, त्या भायर आनीक 5 वर्सां भुरगो पाद्री कसो. बोटींनी आमी भोंवताले. एक उगडास येता तुमकां सांगता. हांवें पळय म्हज्या दुसऱ्या पाद्रीक अर्द दिली पाद्रीपणाची. ताका अर्द दिवंक 10 वरांचे व्याजीन बोटीन आमकां वचोंक पडलें. सुमार 300 लोक ते बोटीन आसलो. चडसो लोक फकत पाद्रीपणाचे माकडेक वेतालो. जड मोड आनी पावस काल हांगासर जाला पळय तशें. सगळें काबार जातूच आमी बोटीन चडल्या रातच्या 12 वरांचेर. आनी बोट तेन्नाच सुटलेली जड मोड. अर्द्या वरान सगळी बोट आल्ली कशी. आनी आमी तातूंत भितर सुमार 300 लोक सगळे भियेलेत. ह्या वाटेन त्या वाटेन धांवतात, बोब मारतात. कितें जालें? थोड्या वेळान आमकां खबर गोमली, बोट खोडपाचेर चोडली. देवा कारगां आमी सगळे आमकां सगळ्यांक देवान राखले. आनी दुसरे सकाळीं उजवाड जातूच आमी पळयलें कशे परी बोट आमची खोडपाचेर वयर आसा पळय ती. हे चिंतीत जाल्यार हांव चिंता फ्रांसिस्काची वियाज कसली. पयलींच फावट तो येयलो तेन्ना ताका खंय 1 वरस मायज लागलें हांगा इंडियेक पावच्याक. हे सगळें कित्याक करूंक पावलो तो? ताच्या जिवितांत बदलो पायले आनी तो दुसरो मनीस जालो. ताची सपनां आतां बदल्लीं आनी तो फकत एकूच चिंतूंक लागलो, जेजूचें शुभ वर्तमान हांव कशें पुरगोट करतलो पळय तें. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी हांव सुरवाताकूच तुमकां उगडास कोत्तालो. देवा लागीं आमी एक कृपा मागोया, हें देणें मागोया जें देणें देवान ताका दिलेलें, आपलें जिवीत बदलूंक. खोटे वाटेर चलतालो तो बरे वाटेर येवच्याक. आनी आमी सगळीं खालतेपणी ओळखून घेवया, सगल्यांक आमकां गरज आसा आमचें मन बदलूंक. देवा मुखार सगळीं आमी फातकी. आनी ह्या वेळार जर तर आमचे हे पोरबेक येस मेवतलो जाल्यार आमी देवा लागीं ही कृपा मागूंक जाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमचें जिवीत बदलूंक, आमची सपनां दुसरी जावंक. खरीत भाशेन पावलू भाशेन आमी म्हणूंक जाय, एवरीथींग एल्स इज रबिश, रिफ्यूज वन्स आय मीट जीजस. पूण विचार आमचे मोतीन येवंक जाय, मेवला आमकां जेजू. आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा पूण आमचें जिवीत क्रिस्तांवांचें न्हय. जायते फावट आमी पयशा फाटल्यान धांवता, आस कोत्ता, झगडीं कोत्ता, चोरयो कोत्ता, फोटी मारता. जेजूक देवाक आमी पयस दवरता. अशें जर आमी केलें जाल्यार आमी नीज क्रिस्तांव न्हय. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें सोपन, ताचे उस्के आमी आमचे उस्के करुया. आनी जशे परी ताणें केलें आमी आमच्या घोराब्यांक, आमच्या भुरग्यांक शुभ वर्तमान परगट करुया, तांकां बरी वाट दाखोवया. सोंपयता आसतना दो एल्दर कामारा फांकी बिस्म साहेब ब्राझिलाचो, ताची उतरां तुमचे मुखार दवरता.
तो म्हणटालो, when a person dreams a dream, that dream remains but a dream. But when together many people dream the same dream, that is already the beginning of a new reality. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें सपन आमी आमचें सपन करुया. उगडास धरुया, जेजूचें तेंच सपन आसलें. जेजू म्हणटालो, आनीकूय शेळयो आसात, तांकां म्हज्या इणांत घेवंक जाय. मोगाच्या भावां भयणींनो, तांकां जेजूच्या इणांत घेवंक आमचेंय काम आसा. आमी पयले सुवातेर जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जाय. आनी हें सपन आमचें सगळ्यांचें जायत जाल्यार एल्दर कामारा म्हणटालो पळय ते भाशेन हें जातलें नव्या जिविताची सुरवात. हीच कृपा, हेंच देणें आयज सगल्यांक आमकां आमी मागुया. My dear friends, brothers and sisters, I have been told to say a few words in English for the benefit of those who perhaps do not understand Konkani. And I thought to myself, I will remain along the same lines of my homily, in which I spoke about the need to evangelize. Evangelize means proclaiming the gospel of Jesus to all nations. And we all know the Catholic Church all over the world is involved in evangelization. As a matter of fact, we say and we have been told, that the church exists only to evangelize. The church exists only to evangelize. Unfortunately, there are many people who do not understand the meaning of this word evangelize. They immediately think of conversions. As I told you, conversion is the one undergone by Francis Xavier, when he turned from his sinful life to a holy life. That is conversion. The Catholic Church is involved in all kinds of ministries. Think about our educational ministries. Think about our medical ministries. Think about our social work. All of these activities that the church is involved in, and many more, the sole purpose is to evangelize. And to evangelize means proclaiming the message of Jesus, the message that God, our Heavenly Father, the Father of Jesus Christ, loves us. Fortunately for us, we have a beautiful constitution in our country. It is hailed as one of the most beautiful constitutions in the world. It's a pleasure for us to know this. Very often, we consider the Constitution as the Bible of our nation. But my dear friends and my dear brothers and sisters, Constitution has its value only as long as people observe it, follow it. I remember at the time when the Americans were formulating, drafting a constitution for the Iraqis after Saddam Hussein. One of the American well-known comedians, a TV personality, said this: why are the Americans breaking their heads over drafting a constitution for the Iraqis?
Give them our own. Nobody observes it here at home anyway. We could very often say this about our own countrymen and countrywomen. So many times we talk about our constitution, but we do not honor it. We do not observe what it teaches us. And for that reason, there is such a lot of evil in this world. People are seeking power, riches, not bothered about the people who are poor. Very often, those who are chosen to help the poor are only bothered about themselves and not about the poor. I said this earlier, and I repeat again. Let our authorities particularly, but each and every one of us, think not so much about ourselves, but about the people whom we are called to serve. Why can't we live together as brothers and sisters? Why do we have to kill each other? Why can't we consider ourselves as brothers and sisters, children of one God? In fact, that is what we are. We have been created in the image of God, each one of us, regardless of our faiths. We are all children of God, and we should live like children of God. At this moment, I am thinking of some beautiful songs which I'm sure most of you know, and I know too. Like, for example, that beautiful song written by Michael Jackson and Lionel Richie. Who doesn't know it? We Are the World. This song reminds us that we are all a part of God's family, God's great big family. And the truth we know is love is all we need. This is what Michael Jackson, Lionel Richie, and the other singers teach us through this song. I am thinking of another one, my favorite singer, Engelbert Humperdinck. He sings this song, One World, in which he says, we stand here at the crossroads of our lives. We must decide which way we are going, whether to live or to die. One world where we have a place to call our own, and you never have to stand alone. Surely we all belong together. Why can't we be one human race? And so let the flag of peace unfurl on one world. A child sees in every face his brother. It could be you or it could be me. These are but just two songs. There are so many others, beautiful songs. We sing them, but we do not try to reflect on the words. My dear brothers and sisters, once again, I take you back to the first point that I made. The point made by Mother Teresa when she said, people are hungrier for love than for food. And I said, people are hungrier for the love of God and for the love of Jesus. Let us take this message home today as we celebrate this feast.
सगळीं उबी रावया. सगळीं बरोबर आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवा बापाक सोर पदवीदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोंबवलो, अंकवार मारये थावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोर्स सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखितिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथॉलिक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. प्रितीच्या भावां भयणींनो, दुबावना आमच्या काळजा मोनांनी जायते आवंडे आसात, इंतेसांवां आसात. जाण जावन देव आमचो सर्गीचो मोगाळ बापूय म्हणून आतां आमच्यो गरजो आमी ताच्या मोगाळा हातांनी घालुया. दर एका मागण्याक आमचो सबाब हे परी गावन जातलो. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या पाप साहेबाक पिस्पांक आनी सगल्या याज्ञिकांक पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन तांणी सगल्या संवसाराक क्रिस्ताचो गूट परगोडटाना मागिवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन एकसार सहभागिलीपण आनी मिसांव जियेतले आनी विस्तारतले गोवाय आनी दूद ते जावंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजकीय पक्षांनी भारताच्या संविधानान दिलोले हक्का प्रमाणे वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक आपलो धर्म उंचारूंक, जियोंक आनी परगटूंक सगळो आदार आनी सहकार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचो खोल अनुभव घेवन आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिल्ल्या वासावण्यो विस्वासान पालून जेजूचे उर्बेवोन गोबाय जावन आमी एकसारांत सहभागिलीपणांत मिसांव जियोंक आमचेशी राव म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. ख्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी जेजूच्या येण्यांक तयारी करतना सगळीं देवाच्या मोगाचे काकलुतीक उक्ती रावूंक आनी उपरासतल्या सगळ्या आडकोल्यांक जेजूच्या एकसारान आनी एकामेकाच्या सहभागिलीपणान फुडो करूंक आमचेशी राव म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोळीन आयकून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळा बापा,
तूं आमचो मोग करताय म्हूण आमी जाणाव. आमचो भावार्थ आमचो विस्वास तुजेर अदीक थीर कर आनी आमी मागलां तें आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार आमकां दी म्हूण आमी खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाड भयणी भावानो, दोर मिसा बेटींत देव आमचें जिवीत आसा तशेंच स्विकारून आमकां कुरपेन भरता. तर ह्या वेळार उंड्या सोऱ्या बरोबर आमचें जिवीत बापाक भेटोवया आनी गीत गावया देणी आमची. सगळीं उबी रावया.
बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान आमच्या स्वर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावंक मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा, सर्व मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजे शी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी खालतेपणी मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. Jesu tuझे मरण आमी समोरुका, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोरमदुता, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन जुसे वाज आनी सोर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजूची कूड आनी रगत आतां आमी शेवंक वेतल्या. आनीक एक पावट आमच्या सोर्गींच्या बापा लागीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया आनी आमकांच जेजूक घेवंक तयार करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या,
तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकऱ्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां वगोस, आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोत्री आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere पळयात ही देवाची शेळी आमचें पाप काडटा ती. ताणें आयज आमकां आपल्या जेवणाक आपयल्यान म्हणून आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. इश्टानो, आयचो विशय आमकां एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसांव जिवंक आपयता. तर एकाच मोनान आनी काळजान आमी सांगाता गायोन गावया, आमी सगलीं एक. मागता कुमन्याव घेवंक सोदतात तांणी उबी रावची. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कुमन्याव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive the Holy Communion.
The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े रहें.
मोगाड इश्टानो, ह्या वेळार आमचे दोळे धांपून आमच्या काळजांत आयलोल्या जेसूक आमी दिनवासिया. तो जावन आसा ह्या संवसाराचो रचणार, तो जावन आसा संवसाराचो दोनी, आमच्या दर एकल्याच्या जिविताचो दोनी तो. आनी ह्या वेळार ल्हानविकायेन खालतिकायेन तो आमचे भितर आयला. ह्या ताच्या व्हडा देण्या खातीर आमी ताका दिनवासिया. दर दिसा आमकां आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वावरा जाग्यार, आमच्या समुदायांत एकचारान आनी सहभागेलीपणान मिसांव जिवंक तो आमकां आदार आनी कृपा फावो करता. सगल्या ताच्या बरेपणा खातीर आमी ताका दिनवासिया. आनी खेरीतपणी ह्या वेळार सगळे आमच्या जिवितांतले सूख दूख कोश्ट त्रास आडकोड्यो अडचण्यो उत्सुकतायो ताच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या जिविता पासत आमी ताका दिनवासिया. At this moment, let us give Jesus, let us give the Word of God a chance to change our lives. And let us give ourselves into the hands of our Lord and thank Him for all the goodness that we have received. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भगवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगोटणार आनी वीर भक्त आमचे मोदें उपजोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावरड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बसुया. मोगाड भयणी भावांनो, 9 दिसाची लांबदीक तयारी केल्या उपरांत खुशालकायेन हे परबेक आमी वांटो घेतला. ही परब व्हडा दबाज्यांत समारंभूंक जायती आत्मीक तशीच दुसरी तयारी जाल्ल्या. तर आपल्या काळजा मनांतले उल्हास आनी दिनवासनेची उतरां म्हणूंक आतां पुरतो वेळ. पयलो फादर पेट्रिसियो फर्नांडीस बासिलिकेचो रेतूर आपलो उपकार आटयतलो आनी उपरांत भोवमानीस आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरांव दिनवासनेची उतरां म्हणटलो. खुशे मोनान आनी काळजान सदांच सगळे परिस्थितीन खुशाल आनी मागण्याचे शक्तीन शांतीन रावन आनी आर्गां दिवन ह्या वर्सा गोंयचे सायबाची नोवेना आनी फेस्ताची तयारी चालू दवरलेली. न्हयच कोविडाक लागून पूण निसर्गांतल्या पावसाक लागून तरेतरेच्या आव्हानांक आमी पुस्तीत जाल्या. पूण देवान मनशाच्या रुपान आपल्या दुतांक धाडून सगळ्या प्रश्नांक सुटावे दिले. आनी ह्या पासत
हांव पवित्र त्रित्वेक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवासता आनी त्याच बरोबर खूब भावांक आनी भयणांक दिनवासता कित्याक तांच्या निस्वार्थीपणाच्या आदाराक लागून तुमी पळयतात तें तांचे उद्देशी घडोवन आयलां. ह्या बाजलिकेचो वडील कसो व्हडी खुशालकायेन तुमकां सगल्यांक फेस्ताची उणउणीत परबीं दिता आनी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बागियोन फ्रांसीस शेवेरे भाशेन एकचार सहभागिलीपण मिसांव जिवंक आमचे शिराव सोम्या जावन आसलो ह्या नोवेना आनी फेस्ताचो विशय. जितली आमी जेजूक आजीर जाता तितली आमी ताचे सवें एकपण अणभवता आनी ताचे सवें मिसांव आनी ताचें मिसांव आमचें मिसांव जावंक लागता. ह्या ताच्या मनोभवान आमचे भितर जेजू सवें आनी आमच्या भायल्यान भाव भयणां बरोबर तेंच सहभागिलीपण अणभवून वावरूंक आमी लागता. बोमानेस आलेस दियेस अंदमानचे एमेरिटूस बिस्पान आमंत्रण स्विकारलें आनी आयच्या दोबाजीक परबेचो येजमान जावन जाणवायेच्या उतरांनी आपलो संदेश दिलो. तांचे आमी काळजान थावन आभार मानता. तांच्या वांगडा आसलेल्या आमच्या अपुर्बयाच्या आसबेस फिलीप नेरी फेरांकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें सदांच हुस्को दाखयला. तांच्या मार्गदर्शनाक आनी सहकाराक लागून आमचे दिनवास. तांचे बरोबर आसलेल्या बिस्प मनेस्त ऑल्विन बरेटो सिंधुदुर्गचे बिशपाक आमचे दिनवास. तशेंच विकर जनरलाक पाद्री जुसे रेमेडियोस फेर्नांडीस जाणें आमकां खूब मदत केल्या तांकां आमचे दिनवास. तेच बरोबर फादर नोएल de कॉस्ताचे उपकार मानता. आमचे खेरीत दिनवास सगल्या दिनसांच्या पंगडांक दिवसीच्या सगल्या सेंटराच्या पाद्री सहंचलकाक आनी खूब येरां पाद्रींक आनी मोटवाशांक ताणीन मिसांचे भेटेंत प्रवचनांतल्यान बागियोंत फ्रांसीस शेवेराच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटयलो. तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. सदांच्या संदानाच्या सक्रामेंतांत मदत केल्ल्या पाद्री भावांक आनी तांकां सहकार करतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सेवा धर्माची पुस्तिकां घडोवन हाडूंक जायत्यांनी याज्ञिकांनी मोटवाशांनी लौकिकांनी तशेंच शाप खाण्यांत आदार दितल्यांनी सहकार केला, सल्लो दिला आनी तपासणी केल्या. तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. सगल्या पुरोम सेवकांक जाणी सेवा धर्माची मांडवणी केल्या तांकां आनी तांच्या वडिलांक पाद्री सिमांक आनी येरा पाद्रींक चड करून फादर आफोन्साक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास भोव मनेस्त चीफ मिनिस्टरांक डॉक्टर प्रमोद सावंतांक, त्याच प्रमाणे नॉर्थ गोवा कलेक्टर श्री अजित रॉय, डिप्युटी कलेक्टर्स जाणी खूब तोकोस घेतलो आनी खास वार पळयलो आनी हेरां वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक, मनेस्त मंत्र्यांक आनी आमदारांक आमचे दिनवास. तुमी गोंयच्या सायबाच्या दोबाचीक परबेन वांटो घेतलो म्हणून तुमचे सुबा आशिर्वाद पडूं. आज कोयर फादर साबीच्या फुडाऱ्या खाल आमचे ओत्मे देवाक वंदूंक खूब आदार दिलो. तांकां आमचे दिनवास. तेच भाशेन नोवेनाच्या आनी आयच्या दिसा जाणीं आमकां सेवा धर्मीक रितीन गायनांनी आमची काळजां उबारल्या तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. खेरीत दिनवास आमच्या बाजलिकेचे पाद्री भावांक फादर अपोलो, फादर जूड, फर्मिन आनी लिंडसेक.
तांकां लागून हो सगलो दोबाजो व्हडी उमेदीन चल्ला. सगल्या सिस्टरींक आनी खेरीत भाशेन माता दे सिस्टरींक जाणी आमकां कोमया वांटूंक मदत केल्या तांकां आमचे दिनवास तशेंच हेरा सिस्टरींकूय. फुलां भेटयलेल्या आनी फुलांनी आल्तार नेटयलेला आनी हेरा वावरांनी आमकां जायतो आदार दिला त्या सिस्टरींक बुला हावस, सेंट एंटनीज नविशेट, एंजल सिस्टर्स, पोस्ट सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी, सेंट जॉन ऑफ गॉड भयणींनी आमकां उपकार केला. तशेंच जायत्या भावा भयणींनी आमकां कालची आनी काजूल भेटयल्या तांकां आमचे दिनवास. क्रॉस क्राफ्ट आनी तांचे डिरेक्टर फ्रांसीस सेरावन वर्साच्या वर्सा विसरो नासतना तोरी तोरीची मदत करीत आसा. जावं आल्तार, फुलां आनी ह्या वर्सा पावसाक लागून प्लॅटफॉर्म तुमी बसल्यात पळय तेंय बी केलां. तांकां तांचे फॅमिलीक आनी ताच्या बरोबर वावुरतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कोवीड प्रोटोकॉल सांबाळच्याक आमकां नेसर्गी माठो वाडोवन दिलो. तांकां दिनवासतां ब्यातून LED वॉल्स वाडयल्यो. नील मोंतेरान सगळे सॅनिटायझर्स, लिक्वीड, बाटल्यो, मास्क मनीस दिवन कोवीड प्रोटोकॉल पाळूंक खूब मदत केल्या. बासिलिके पासत मिडियाचो वावर केलेल्यांक बियातोक, फादर लिंडसे, जॅनिस, आवेलीन, यान, ॲलिस, दया, एफेक्स आनी तांच्या सगळ्यांक वांगड्यांक आमचे खेरीत दिनवास. आमच्या सगळ्या सरकारी खात्यांक जावं कलेक्टरेट नॉर्थ, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सॅनिटेशन, फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस, भोव करून पुलीस जाणी शिस्त राखल्या आनी ट्राफीक मांडवळ सांबाळल्या तांकां दिनवास. तेच परी ASI, ओल्ड गोवा पंचायत, ओल्ड गोवा पुलिसांक आमचे खेरीत दिनवास. खेरीत दिनवास वेंडीक आनी ताचे बरोबर वावुरतल्यांक. सगळ्या आमच्या कंत्रादोरांक नेसरीकर सावंड, झेवियर सावंड सिस्टम, कॉस्ता रेडिओ, एको ए, एको क्लीन, एंटनी लुईस, तेच परी संपर्क साधनां मास मिडियाचो उपयोग करूंक प्रिंट आनी इलेक्ट्रिकल मिडिया, GCTV, डायोसिस कम्युनिकेशन सेंटर, आशिर्वाद एंटरप्राइज, सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल आनी हेरां चॅनल्स आनी स्टेशन आनी मिस दाखयला. तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. जायते बरे मागतल्यांक आनी स्पॉन्सरांक आमकां वेगवेगळे तरेन आदार दिला. तांची नांवां हांव घेना, पूण देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां. खेरीत दिनवास रिकी, मॅक्सी, कॅरल, एफेक्स आनी तांच्या वांगड्यांक जाणी सगल्यांनी वॉलंटियर्सांनी आमच्या वॉलंटियर्सांक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी दीस रात जेवण दिलां. आमच्या वॉलंटियर्सांनी उर्बेन व्हडा उदारपणान दीस रात मागीर नासतना जायतो वार केला. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां. जायते भाव भयणी गोंयच्या सायबा पासत वावुरल्या. देवान तांचेर तांच्या वावर पळोवन आनी तोच देव तांकां फावो ती मजुरी दिवं म्हूण मागतां. ह्या वर्सा कोवीड आनी पावसाक लागून आमकां खूब आव्हानां फुडो दिवचो पडलो. खूब जाणांनी निर्णय घेवंक मदत केल्या. तांकां सगल्यांक बरें मागतां. आनी एक पावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाक विसरलां जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं. आनी सांत फ्रांसीस शेवेराच्या फेस्ताची उणीत परबीं तुमकां सगल्यांक गोंयकारांक. With gratitude, joy and praise and the clarity and strength that comes from prayer, we have plunged ourselves amid COVID protocol to prepare and execute the novena and feast of St. Francis Xavier. Besides COVID, the torrential rains posed a new challenge, but God constantly sent his emissaries, his angels, to assist in transcending every hurdle
thus making God's will a reality in the process of participating and celebrating the yearned-for novena and feast of Amso Goinzo Sahib. For this encounter and experience, we thank God, the Father, Son, and Spirit, St. Francis Xavier, and the innumerable people who selflessly made this longed-for event a great experience, collaboration, and service. As rector of the Basilica, it is my privilege to congratulate, to appreciate, to thank, and to wish each one of you a happy feast of St. Francis Xavier. Stay with us, Lord, to live communion, participation, communion, like St. Francis Xavier was the theme of this year's novena and feast. The more we are present to Jesus, the more will we live in communion with him within ourselves, making his mission our own, and with this attitude, participation with all those around us. Our special thanks to Reverend Alex Dias, Emeritus Bishop of Andaman, for accepting the invitation to preside over the Eucharistic celebration and for his inspiring homily. Our gratitude and thanks to our beloved Archbishop Philip Neri Ferrao for his continuous concern, support, assurance, and help in planning, executing, assessing, and reorienting matters concerning the Basilica and the novena and feast of Goinzo Sahib. We also thank Reverend Alvin Barreto, Bishop of Sindhudurg, for participating in the solemn Mass. Our thanks to the Basilica Administrative Committee, especially to Father Remedios for his guidance and support. Thanks to the deacons who assisted at every Mass throughout the day for these past 10 days, along with their director, Father Simeon, and the liturgy in charge, Father Alfonso. Thanks to the fathers, religious sisters, laity, and staff of New Age printers who helped in writing, visioning, editing, and printing the liturgical booklet. Thanks to the liturgy singers who led each day throughout the 10 days, leading the congregation with their dedicated and zeal in singing. We thank Father Sabi for uplifting our mind, body, and spirit with his choir and helping all in participating in the feast day solemn Mass of St. Francis Xavier. Thanks to all the priests who spent hours in the confessional, helping in the sacrament of reconciliation, and for those who assisted them. We thank the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, the North Goa Collector Sri Ajit Roy, and other deputy collectors who showed keen interest and along with with heads of related departments made arrangements for the novena and feast. Our special thanks to our dignitaries, honorable ministers and MLAs for their help and support and for gracing this occasion with their presence at this Mass. I also thank many of them who showed concern for the Basilica when I gave a clarion call for help. You stepped in and immediately expressed your concern. I appreciate this gesture very highly, and we look forward to collaborating in maintaining this prestigious monument which holds the relics of Goinzo Sahib for generations to come. We also thank all the officers, the staff and government departments, especially Collectorate North, Traffic North Goa, PWD, Division 5, buildings for providing facilities during the novena and feast, Division 3 for providing water supply, Division 2 for clearing all the properties and tarring roads, electricity for their supply of electricity. They have done a great job of the lights in and around the Basilica, and so did the tourism department for the lights. Police for maintaining law and order and guiding the traffic smoothly, health for providing doctors, nurses, ambulances, and periodically fumigating the place. Fire and Emergency Services, ASI, Old Goa Panchayat, Old Goa Police and others. Thanks to Nitin Vendi and her collaborators for providing many amenities for the devotees and pilgrims. A special thanks to our Jesuit community of Born Jesus for Fathers Apollo, Jude, Fermin, Justin, Lindsay, and all the supporting staff who work tirelessly and for shouldering innumerable responsibilities and for coordinating various aspects of the entire novena and feast to make everything flow smoothly.
our gratitude to all the sisters, especially Mata Day, St. Anthony's Novitiate, Angels and Bulla House, PSOL sisters and candidates and other sisters who helped in various ways, arranging flowers at the altar, first aid, hosts, etc., and very especially in the distribution of Holy Communion throughout these 10 days. Thanks to our sponsors, especially Mr. Francis Serrao of Crosscraft, for his family and staff for doing the decoration, backdrops, flowers, and helping in doing up the water-clogged floor of the Pandora. Thanks to Mr. Beato for his collaborators who have fixed more LED walls to cater to the COVID protocol. Thanks to Mr. Neil Montero for providing sanitizing liquid, for spray containers, manpower to implement the requirements of the COVID protocol. Thanks to the Basilica Media Cell, Beato, Father Lindsay, Jan, Alice, Janice, Avelin, Daya, FX, and all their collaborators who worked tirelessly to make participation in the liturgy easy and the Pendol, and for making it simple through social media to participate in it throughout the world. We also thank the print and electronic media for rendering their assistance in showing masses live and other channels for showing recorded versions of it and giving wide coverage. TV channels, the YouTube channels, CCR TV, GCTV, Diocesan and St. Francis Xavier official website, and Ashirvad Enterprise Media, etc. Thanks to the team gathered by Goinzo Sahib, who meets regularly to plan and execute the best practices to give the visitors at the Basilica a profound experience to carry back after their visit. I am immensely grateful to them and their families. I am also grateful to Ricky, Maxi, Carol, Sunil, FX for their collaborators for providing food for the volunteers and sisters and others during the novena and feast of Goinzo Sahib. May God bless them. A very special thanks to the faithful, selfless, self-sacrificing, self-effacing, and committed band of volunteers, for they are the backbone of the celebration. Some of them responded to the challenges posed by the rain, worked long hours to clear the water in the Pendol. May God bless them and their families and their intentions. Once again, I thank each of you for attending the solemn Mass on the feast of Goinzo Sahib. And should someone feel I have not mentioned your name, please know that I sincerely thank you for your contribution. May God bless all of us. May He make His face shine on us and be gracious to us and lift His countenance upon all of us. I wish you all a happy feast of St. Francis Xavier. Thank you. प्रीतीच्या भावां भयणीनो, पात्रिसियो फेर्नांदेसान आमच्या बासिलिकेच्या रेतोरान आतांच उदगाल्लेलीं भावनां मोशीं करून हांवूय सगल्यांक आर्गां आठयतां. पूण खेरीत भाशेन ताका आमचे बासिलिकेच्या रेतोराक हांव काळजांतल्यान दिनवासूंक सोदतां. सगल्या ताच्या सहकाऱ्यांचो आदार घेवन ही सगळी नोवेनांची आनी पोरबेची मांदावळ ताणें थोणायेन आनी एकमतीन चलयली. देवान ताचेर सुबाम आशिर्वाद घालूं. कालच्या दिसा भरपूर पावस पडून हांगा मोठे आनी गंभीर प्रश्न उबे जाले. पूण पाद्रैतोरान आपल्या सहकाऱ्यांक आनी उर्बेवंत व्हॉलंटियरांक आपल्या सांगाता घेवन ह्या अवघड आनी आव्हानीक परिस्थितीक शांतीतायेन आनी थिरायेन फुडो केलो. त्या भायर साबार सरकारी खात्यांचो आनी अधिकाऱ्यांचोय बी तांकां आदार आनी सहकार मेळ्ळो. तांकां सगल्यांक आमचो काळजांतल्यान दिनवास अर्पितां. म्हजी निमाणी दिनवासनी उचारचे आदीं म्हज्या मनांतलीं 2 कल्पना मानून घेयात म्हूण तुमचे लागीं मागतां.
आमी बरे भाशेन जाणो की ही सुवात न्हय फकत एक पवित्र सुवात पूण एक भोव इतिहासीक आनी विश्व दायजाची सुवात, वर्ल्ड हेरिटेज. अशें आसता हे सुवातेक सगल्यांनी फावो तो मान दिवंक आमकां कायदो आनी जबाबदारी आसा. हे बाबतीन सगल्यांक खबर आसा ह्या दिसांनी जायतीं आमचीं भाव भयणी वेगवेगळ्या धर्मांची पुरयान हे इतिहासीक सुवातेर जे गोंदळ जाल्यात ताचेर निशेध मारून आंदोलन करीत आयल्यांत. गोंयचे पवित्र सभेचे वतींत ह्या आमच्या भावांक आनी भयणींक आमचो आदार, आमचो उपकार आनी तेंको आसा म्हूण आमी तांकां आस्वासन दिता. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक हांव एक खेरीत उलो मारतां. हे पवित्र आनी इतिहासीक सुवातेचो म्हणजे आख्या ओल्ड गोवाचो तुमी मान राखचो आनी तिचो सांबाळ करचो. आनी हो मान उबयतात ओ हे सुवातेची जतनाय ओ प्रिजर्वेशन पेरिगान घालतात तसले निर्णय आनी परवानगी वेव्हारान घालिनाकात म्हूण मना पासून तुमकां विनयता. शेवटाक सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक तशेंच लोक संपर्क साधना उदेशी आमकां आयकतल्यांक आनी पळयतल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली भाग्योंत फ्रांसीस शावियराची परब हांव आवंडेतां. My dear friends, before I say my last thank you, I ask for a few moments of your precious attention. We are all gathered not only in a holy precinct, but also in a world-renowned heritage area, recognized as such by our central government. By that, I mean the Archaeological Survey of India and also by UNESCO. We should know that any undue or offensive interventions, even by legitimate stakeholders in and around these monuments, can have grave consequences and even attract the derecognition of their World Heritage status, which would be a tremendous and severe loss to Goa. In this context, I would like to express the solidarity of the Church in Goa with several of our brothers and sisters of different faiths who have been undertaking various demonstrations for many days now in protest against some obnoxious activities in this heritage site. I strongly appeal to all those in authority to refrain from any acts and decisions which are illegal and detrimental to the preservation of the religious and heritage sanctity of Old Goa. To end, I would like to wish all of you present here, as well as those who have been following this celebration through other means of communication, a truly blessed and grace-filled feast of Saint Francis Xavier. May God bless all of us. भाव भयणीनो, थोड्योश्यो कळवण्यो. आयज दोपाची परबेच्या दिसा मिसाची मांडाबोड एपरी. ह्या मिसा उपरांत दोनपारच्या 12:30 वाजता उपरांत 2 वाजता 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मिसा जातली. फाल्यांच्या दिसा 6 वाजता, 7 वाजता
आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन मिसा आसतली. सगळी मिसा माटवान जातली. आयज कुमसारा आसची नात. आतां आयचो येजमान भोवमानेस आलेशियो दियस पोर्ट ब्लेअरचो एमेरिटूस बिस्प 2 उतरां म्हणटलो. मोगाच्या भावां भयणींनो, प्रवचन करता आसतना हांव जायतें उलयलों. आतां चडशें उलोवपाचें उरोंक ना. पूण जायत्या वर्सांनी अंदमान निकोबार इतलीं वर्सां सारल्या उपरांत आतां निमण्या वर्सांनी हांव गोंयांत आसून म्हाका हे परबेंत वांटो घेवंक देवाची कृपा आनी खोशालकाय मेळटा. त्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. खेरीत भाशेन आमच्या आर्च बिशप भावाक फिलीप नेरीक ताणें म्हाका ह्या मिसाचें येजमानपण चलोवंक आपयलो तेन्ना म्हाका खोशालकाय भोगली. कोंकणी भाशेन म्हणणी आसा, मळलेल्या खुर्साक खंय कोण वाती पेटयनात. पूण आमच्या आर्च बिशपान मळलेल्या खुर्साक वाती पेटोवन मोग दाखयलो. तुमचे आभार मानता मोगाळ भावा फिलीप. तेच भाशेन आमच्या भावा फादर पात्रिसियोक रॅक्टर हे बाजिलिकेचो हांव तुमचे आभार मानतां. तुमी म्हाका हो सोयेक दिलो म्हणून. इतलेंच म्हणून काबार कोत्ता. तुमकां सगल्यांक खोशाल बरीत आनी कुर्पे बरीत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब आवडेता. देवाचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर उपोट पडूं म्हूण देवा लागीं मागलां आनी मागत रावतलो. देव बरें करूं. धोबाचीक आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. दर एका मागण्याक आमेन म्हूण जबाब दिवया आनी आमची मान बागोवन आशिर्वाद घेवया. देवाचो एकलोच पूत आमचे मोदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पोरजोळान सोर्व पदवीदार आनी काकुटसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थ तुमी संतोशान भरल्यांत तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांच आसूं. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचो मोग अणभवून तो दुसऱ्यांक वांटूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर देसांनी भोंवलो. ताची देख घेवन आमच्याय जिवितांत एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसांव जिवंक घरा वेताना आमी गीत गावया. सांत फ्रांसीस शावेरा व्हडा कुवरां. San Francisco
उपकार करून माटोवांतली सवकासायेन भायर सरची आनी कोदेला मदें सांडलेली स्वाद सांबाळची. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. आनी कोण सांडलेलो आसा जाल्यार